Shikata bari 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 bara 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 ba 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 ba. Shikara bara 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 kata mare kata mare kata mare kata bari ba bara 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 bara. Rikara bara 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 kata mare kata mare kata bashikata bari ba 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 ba. Ri bari 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 kata mare kata rikala bashikata bari 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 kata mare kata ri. Ba 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 bara 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 bashikata bari kata bara kala mara kata mari kara ba 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 ba. Ri ba 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 shira ri ra ra ba 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 bara 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 kata mari kata bari 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 ba. Ri ba 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 shikata mari kara bara 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 ba 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 ba. Shikara bara 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 kata mara kata mari kata mari kara bara 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 bara. Ri bari bari ba 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 bara 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 kata mari kara bashi kata bari kara bara 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 bara. Ri kara bara 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 kata mari kata bari bala bala bara kata bari kata ri. Shikata bara kara mana kata mara kata bari kala bala bala bara 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 kata mari kara ba 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 ba. Shira ra 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 ba 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 bara bara kata mari kata re kata re kara bara bara kata bari kara ba 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 ba. Shikata mari kata mari bari 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 ba 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 bara 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 bara. Hari kara bara 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 ba shikata mari kata bari kata mari kata re kata mari kata re kata re kata bara ba 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 ba. Ri ba 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 bara 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 ba shikara bara 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 kata bari kara bara ba shikata bari kara bara 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 bara. Ta ba 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 bara bara ba shikata mari kata mari kara bara 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 bara. Ri ba 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 shidare kata mari kata bari kara bara 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 kata mari kata ri. Shikata bari kara bara 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 kata mari kata bari kala ba shikata bari kara ba 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 ba. Ri ba 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 shararara ba 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 la bara 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 kata mari kata ri ba 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 shikare kari 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 kara bara 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 bara. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Abba Father. Sakkade mi dole dampia. Thank you, Jesus. या वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सकाळींतन आतां आमी शेर तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. ह्या वेळार आमकां सर्वांकी हांगासर एकठांय केलाय हें तुजें एक योजन जावन आसा सोम्या. बापा तुजो मोग अनुभव करूंक तुजो त्याग तुजी बली कुर्साचें मरण आनी तें पुनर्जीवन पळोवन आमी ध्यान करता आसतना आमी खंयच्या खंयच्या मार्गार तुजो सांगात सोड न्हू ह्या लोकाच्या फाटल्यान गेला जावंक पुरो तें हांव न्हू तुज्या मोगा वरवीं आमकां तुवें फाटीं हाडिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तूं आमचो येतेच मोग करताय सोम्या. तुवें आमकां एका उद्देशा खातीर रचलाय. विशेश जावन आवयच्या गर्भांत तुवें रुपीत करचे पयलेंत एक विशेश उद्देशा खातीर तुवें आमकां हांगासर एकठांय केलाय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू. पवित्र आत्म्या विशेश जावन तुमचो म्हज्या जिबे मुखांत उलोवच्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. हांवें कितें उलयचें हांवें कितें आलोचन करीचें तें तुवें म्हाका शिकोवन दिवच्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां आनी हांगासर आसल्या हर एक लागीं तुज्या हातांत हांव समर्पितां. तूं कितें म्हज्या तोंडांत हांव शिकोवंक आशयताय म्हज्या जिबेंतल्यान उलोवंक आशयताय तुंत म्हजे मुखांत उलोवच्या खातीर आनी हांवें उलोवची हर एक उतरां हांगासर आसलेल्या आनी युट्यूबार झुमांत आयकतल्या हर एकल्यान तांच्या काळजांत ते रोंबोवन फळां भरीत जावन एक व्हडली बदलावण तांचे थंय हाडच्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू. हांगासर आसलेल्या हर एका व्यक्तीक आनी मिडिया मुखांत्र आयकतल्या हर एका व्यक्तीक तुवें ह्याच घडये अभिशेक केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू. तुजें उगडापण आनी तें उगडापणाचें ज्ञान
सगळ्यांनी प्रसार जाते तसं त्या खातीर हांव तुका अर्गान दिता खंयची आडखळ नासतना हे हांगा जावचे ते उतार हांगा ते उसारचे उतार हर एकल्याच्या काळजान रोंबून फळां बरीत जावच्या खातीर हांव तुका अर्गान दिता जेजुये मागणे तुजे नांवी केला ते दडूस आमकां मेळ्ळा म्हणून हांव पातयेतां आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस Praise the Lord. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस आमच्या जिवितांत अनेक संदर्भार कश्ट संकश्ट आयलेल्या वेळार आमी मस्त पोटी अशें चिंताव कशें गी म्हळ्यार हांव रेतिरेक येतां हांगा थंय मागणें आसल्यार वेतां पूण देव म्हजे कुशीक पळोवंकूच पळयना म्हणून तो म्हजे कुशीन पळयना दुसऱ्या कडेन केंगी पळयत आसा तशें पुरो आमी आमच्या मतीक आलोचन येता देव म्हजे कुशीक दोळे तुकते करना कोणना देवान दुसऱ्यांक मात्र पळोवचें कोणना म्हणून रितीचे आलोचन आमच्या मतीक येतात अनेक आलोचन कितें म्हळ्यार म्हज्या मागण्याक जापच दिना आनी हांवें कितलें मागचें असले पुरो आलोचन येतात गी आयल्यात मू अनेक संदर्भार आलोचन येतात एक्झाम्पल काडोवचें जाल्यार फॉर एक्झाम्पल आतां आमी एका कॅमेराच्या मुखार रावल्या म्हूण चिंतया आतां तो कॅमेरा म्हजे कुशीक टर्न जावन जायना जाल्यार ताचे भितर एक ऑपरेटर आसता त्या कॅमेराचे भितर एक लेन्स आसता ते लेन्स झूम केल्ल्या वेळार काल जाता आतां आमचें तोंड दुसऱ्या कुशीन घुंवन आसल्यार त्या लेन्साच्या भितर हांव आसां ते करेक्ट म्हाका ते फोकस करता आनी हांव दिसच्या बरी ते लेन्स म्हाका लेन्स ऑपरेट करता त्या कॅमेराच्या भितर त्याच रितीन आमचो देव ताचो गुमान खंयच्या कुशीनी दवर नासूंक पुरो पूण आमी सगळीं ताची मोगाची भुरगीं जावन आसा आमी हांगा मागण्याक आयल्या उपरांत न्ही आमी काल हांगा मागण्याक आयल्या उपरांत न्ही आवयच्या गर्भांत आमकां रसच्या पयलेंच आपली दिश्ट आपली गुमान आपले लेन्स आमच्या कुशीन फोकस करन आजय आमचो बाप कितले बिजी असल्यार आमचे कुशीक सूक्ष्म रितीन गुमान दिवन आपली दिश्ट आमचे कुशीन फोकस केला आमी चिंताव थोडे पटी देव आमकां पळोवंकूच पळयना कित्याक म्हळ्यार आमी मुस्त मागताव आनी आमी चिंताव आमच्या मागण्याक रेस्पॉन्ड येनातल्या वेळार आमी चिंताव देव म्हाका पळयत येतना हांवें आनी कितलें मागचें म्हणून सोडटाव आमी हे सुमार संदर्भार जाला जावंक पुरो हर एकल्याच्या जिवितान जाला जावंक पुरो त्या देखून आतां तुमी आलोचन करा आमी सगळ्या जेजू क्रिस्ताक वळखुच्या पयलेंच सरीसपोर देव आमचो बाप जावंक नातलो तो देव जावन आसलो तोच सरीसपोर देव आवयच्या गर्भांत आमकां रूप दिवच्या पयलेंच आमचे कुशीक तितल्या मट्टर गुमान फोकस करन आमच्या हर एक दिसाची हर एक कार्य आमच्या जिवितान मुख्य क्षणां काल जाता आमकां गुत्तुना म्हाकाय गुत्तुना तुमकांय गुत्तुना पूण आमच्या बापाक आमकां रसच्या पयलेंत स्टार्टिंगाच्या पयल्या दिसात आनी आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा पर्यंत आमी इतली जाणां हांगासर येजे म्हूण सांगोनी ते देवाचेंत प्लॅन आमी हांगा खंयच्या रितीर येजे हर एक संगती आमच्या जिविताच्या आख्रेचो दीस समेत आमचो बाप ताका बापाक कळीत आसा आमच्या आख्रेच्या दिसांनी सोमकोन आनी त्या दिसांनी काल जाता म्हणून हे सगळी ताच्या त्या बुकांत ऑलरेडी बरोवन आसा आतां इतलें पुरो सांगल्या उपरांत आनी आमी जेजू क्रिस्ताच्या मुखांत त्याच देवाक भुरगीं जाल्ल्या मागीर कितल्या मट्टार आमच्या कुशीन तो दिश्ट घालून मुखार फोकस करन आमच्या कुशीक आमकां कितले हेल्प करूंक कितल्या मट्टार ताचो गुमान फोकस केला जावंक पुरो हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आतां इस्रायल लोकांचें आमी पळया इस्रायल लोक इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका जोडटाना मोइजेच्या लिडरशिपांत सकट लोक सुटका जोडचो वेळ तो सुटका जोडन ती पयन करनासली आमी तशेंच एका काळार सैतानाच्या अधीन ताच्या गुलामपणांत आसली हांव आमचो लिडर जावन आसच्या जेजू क्रिस्तान एक दीस आमचे खातीर कुर्सार मरोन ताणें ताच्या अमोलीक रक्ताचें मोल सैतानाक दिवन ताच्या आधीन आसलेल्या आमकां सुटका दिवन ताच्या लिडरशिपा वरवीं आमकां सुटका दिवन बापाच्या हर एक बासावण्यांक आमकां अर्हता मेळची ती कृपा आमकां दिल्या
प्रेज गॉड. आमकां काल लायक आशीर्वाद जाय गी आमकां शिराप जाय. आमकां काल लायक आतां हें सवाल हांवें हांगा विचारलें जाल्यार तुमी काल म्हणटात. आमकां काल जाय. आशीर्वाद जाय गी शिराप जाय. हांगा हर एकल्याची जबाब एकच जावन आसता. कालेंगी म्हळ्यार आशीर्वाद. वय गी आशीर्वाद म्हळ्यार कालें. आशीर्वाद म्हळ्यार कितें? तुमी हाच्या पयलीं आयकलां जावंक पुरो ताचें डेफिनेशन. आशीर्वाद म्हळ्यार कितें? फॉर एग्जाम्पल एक ल्हान भुरग्याक एक चॉकलेट दिवन हें जाय गी म्हणून विचारल्यार तें काल सांगता. जाय म्हणटा की नाका म्हणटा? काल म्हणटा. जाय म्हणटा. करेक्ट न्ही? पूण आतां आमकां आशीर्वाद जाय. पूण आशीर्वाद म्हळ्यार काल म्हणून तूं गुर्तू ना जाल्यार तें काण घेवन काल करचें. करेक्ट न्ही? देखून आमकां आशीर्वाद म्हळ्यार काल म्हणून गुर्त आसचें पयलें. त्या वेळार आमकां तें कशें काण घेवचें आनी काल करचें म्हणून आमकां कळीत जाता. देव आमकां पळोवन परत्यान परत्यान सांगचें जावन आसा आमी सगळां ताच्या पुता जेजू क्रिस्तांतय आशीर्वादीत जाल्यांत म्हूण. आमी ऑलरेडी आशीर्वादां घेतल्यांत म्हूण सांगून. पूण आमकां आशीर्वाद म्हळ्यार काल म्हणून तूं गुर्तू नासले वरवीं आमच्या जिवितांत आजुनी शिराप पडलेलें जिवन आमी अनुभव करनासाव. आमकां आशीर्वाद म्हळ्यार काल म्हणून तूं गुर्तू ना. देखून हर एक दीस आमी काल म्हणटात. हर एक पटी आमी काल म्हणटात. आमी खंयचीय ब्लेसिंग्स पळयना म्हणटात. आमी देवाक क्वेश्चनां करता थोडे पटी. कित्याक हांवें मागलें मेळटेत ना? कित्याक म्हजें मागणें आयकत येतना? कित्याक म्हाका समृद्धी मेळटेत ना? हें पुरा आलोचन आमकां येतात. कित्याक म्हळ्यार आमकां आशीर्वादीत आमी आशीर्वादीत म्हणून आमकां तूं गुर्तू ना आनी ताचें आमकां अर्थ कितें म्हणून आमकां गुर्तू ना. त्या खातीर आमी आमचे डेली लायफांत पळोवचें जाल्यार मुस्त समस्यांत आमी पडटाव आनी हर एक परिस्थितींत येताना आमकां कित्याक अशें जालें? काला खातीर अशें जातेत आसा म्हणून आमी क्वेश्चनां करता. आतां समस्यांनी भरलेलें जिवीत फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार समस्यांनी भरलेलें जिवीत, मोन दुखोवन काण घेवचें जिवीत, राग धरून काण घेवचें जिवीत, द्वेशान भरलेलें जिवीत, हें जिवीत घेवन आमी टायमपास करनासाव. एक ना एका रितीन लोक सफर जावन आसा. मे बी एकल्याक मोन दुखोवन काण घेवचें तें एक जिवीत आसा जावंक पुरो. ऑर राग दवरून काण घेवचें. खंयचें केदळागी जाल्लें तेंत मोतीन दवरून काळजान दवरून तेंत शिजोवचें. परत्यान जेलस म्हणटात, द्वेश म्हणटात. हरलें पुरो जिवीत काण घेवन आमी टायमपास करनासाव. हर एक दीस आमचे लुटून आसाव आमी. आमी चिंतिल्ले रितीन एक काम जायना जाल्यार सडनली आमी काल करताव. मागणें करताव गी या आमी टांगसांत स्टार्ट करता गी उलोवंक ना. आमी काल करताव. आमी चिंतलेलें बरी आमचें एक काम तुमी काल एक चिंतून आसतात. अशें अशें जायजें फाल्यां अशें अशें जायजें म्हूण सांगून. फाल्यां सांजेर भितर अशें अशें जायजें म्हूण सांगून. ओके. आतां त्या रितीर तें जावंकूच जायना. काल करतात सडन. टांगसार मागतात गी तुमी ना. काल करतात. गुणगुणताव पुरपुरूंक सुरू करताव. वय गी एक काल हांवें चिंतिल्लें एक हांगा जातेत आसा एक म्हूण सांगून आमी पुरपुरताव. करेक्ट न्ही? परत्यान काल करताव. कंटिन्युएशन जावन परत्यान मोन दुखोवन काण घेताव. राग करताव. करेक्ट न्ही? सगळी आसची आमचे मायंडसेटार. त्याच खातीर बायबल सांगता तुमी कितें आलोचन करतात त्याच प्रकार तुमी आसतात म्हूण सांगून. ऑर अशें सांगयेत त्याच प्रकार तुमी जातात म्हूण सांगून. तुमी कितें आलोचन करतात त्याच प्रकार तुमी आसतात ऑर तुमी जातात म्हूण सांगून. आमी खंयच्या कारणाक या पळय गूड फ्रायडे आमकां नाकाच नाका. काल आमकां इस्टर संडे जाय. करेक्ट न्ही? सम्या जेजून बोगले कश्ट आमकां नाका. तुम्ही जातात म्हूण आनंद सांगून. पावचे तुम्ही इस्टर कितें संडे आमकां जाय. आलोचन करतात त्याच प्रकार तुम्ही आसतात. प्रेज गॉड. देखून सोम्या जेजून बोगले कश्ट आमकां नाकात. पूण आनंद पावचे ते इस्टर संडे आमकां जाय म्हणून आमी आशेताव. गुड फ्रायडे येना गी इस्टर संडे येना. अनेक रितीन
आमकां आनी एक एग्जांपल दिवचें जाल्यार आमकां भुरगीं जाय पूण डिलिव्हरीची पेन नाका. हें पॉसिबिलिटी आसा गी? हें साध्य आसा गी? भुरगीं जाय पूण डिलिव्हरीची पेन नाका. डिलिव्हरीची पेन नासतना भुरगें भायर येता गी? ना, सादित ना. करेक्ट न्ही? आमी केदळा मुशेर आमकां समाधान हाडच्या त्या परिस्थितींत न्हू, त्या कम्फर्ट झोनांत न्हू भायर येना गी, देव आमकां खंयचेय शिकोवंक दिवंक साथ दिसना. देव आमकां काल शिकोवंक आशेता तें आमकां काण घेवंक साथ दिसना. केदळा आमी कम्फर्ट झोनांत आसता. आरामसे लायफ म्हणून चिंताव, आमकां समाधान हाडच्या परिस्थितीर आसताव. तेदोळ मुशेर देव आमकां काल शिकोवंक आशेता तें आमकां काण घेवंक साथ दिसना. देवान आमकां खंयचेय शिकयचें जाल्यार फस्ट ताचो एक उद्देश आसा. शिकोवंक दिवंक साथ दिसना. देव आमकां काल शिकोवंक आशेता तें आमकां काण घेवंक साथ. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. Praise God. Praise God. Continue, Karvin. Okay, sister. देवान आमकां खंयचेय शिकयचें जाल्यार ताचो एक फस्ट उद्देश आसा. तो कालंगी म्हूण सांगल्यार आमी आसच्या त्या कम्फर्ट झोनांत न्हू भायर येजे म्हूण सांगून. ओके, ताचो मेन उद्देश तत्त. आमी कम्फर्ट झोनांत न्हू भायर येजे म्हूण आनी तोत्त हाडटा आमकां. आनी तेदळा जावन आसा आमी शिकचें. आनी देव आमकां काल शिकोवंक आशेता तें आमी शिकूंक शकता. कम्फर्ट झोनांत आसल्यार आमकां खंयचेय शिकूंक साथ दितना. फॉर एग्जांपल आमकां आतां सक्कडी करेक्ट आसल्यार लायफांत, भलायकी बरी जाल्यार आसल्यार आनी घोव बरो आसल्यार, बायल बरी मेळ्ळ्यार, भुरगीं बरीं आसल्यार, काम बरें आसल्यार आनी घर एक बरें मेळ्ळ्यार, सक्कडी बरेंत आसल्यार कोणी जाल्यार रेतिरेक येतात गी. येयात म्हणल्यार जाल्यार येतात गी. रेतिरेक येया म्हूण सांगल्यार येनात. इफ म्हाका पुरा म्हज्या लायफांत आसा जाल्यार. करेक्ट न्ही? येतात तें आतां सिस्टर, हांवें पयल्याचें सांगचें. पयल्यांची येतात थोडे पटी. म्हाका गुर्तुना दुसऱ्यांच्या विशयान. हांव गेल्या मस्त रेतिरेक. हांवें मस्त ओके, रेतिरेक केल्यात. म्हज्या विशयान सांगचें. ओके. आतां थोडे पटी काले जाता, थोडे पटी कम्फर्ट झोन आसतना थोड्यांक तितलें इम्पॉर्टन्स दिनात रेतिरेकांनी पुरा. येयात म्हळ्यार येनात. ओके, सो रेतिरेक नाका, खंय जाल्यार भोवंक या म्हूण सांगल्यार तीं तयार आसतात. पयशे आसून सक्कड करेक्ट आसल्यार काले म्हणटात ते गरज ना म्हणल्यार ते मायंडसेट थोड्यांक आसता. सगळ्यांक सांगचें न्ही, थोड्या व्यक्तींक आसता. आनी खंय पुरा वेतात बट देवाचो तांकां उडास आसना. पूण थँक गॉड आज आमच्या जिवितांत खंयचीय समस्या नात. ताका देवाक आमी अर्गान दिवचे. आमकां ते समस्या आसल्यार आमकां गोत्त आसा त्या परिस्थितींतल्यान आमकां कशें भायर येचें म्हूण सांगून आनी आमकां कशें तें ऑपरेट करचें म्हणून आमकां गोत्त आसा आतां. पूण पयलीं आमी एक ना एक समस्यांत पडून गेल्ल्या. करेक्ट न्ही? आमकां सताचे उतार कळीत नासलें. ताचे पयलीं आमी एक ना एक समस्यांत आमी पडून आसल्या. आज आमी सगळां जेजूच्या त्या मोगा वरवीं त्या संपूर्ण मोगा वरवीं आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आमी केदळा खंयचेय समाधान नासल्या त्या परिस्थितीर वचूंक तयार जाता गी. म्हळ्यार त्या कम्फर्ट झोन, समाधान नासल्या म्हळ्यार कम्फर्ट झोन न्ही. ओके, थंय वचूंक आमी तयार जाता गी. थंयसर समाधान जावन असो जेजू आमकां सांगत आसता, आमच्या सांगत आसता तो. ओके, त्या परिस्थितीच्या मदें कशें समाधानेन हांवें जियेचें म्हणून जेजू आमकां शिकयता. आमी केदळा ह्या सगळी परीक्षांत पास जाता गी. आमच्या खंयच्याय परिस्थितींत संपूर्ण आमकां समाधान मेंटेन करूंक जाता. आतां थोडे पटी आमच्या जिवितांत एक ल्हान समस्या येतना, परिस्थिती येतना सडन आमचें थिंकींग चेंज जाता. करेक्ट न्ही? आमी चिंतून पडटा, त्याच्याच विशयान चिंतून पडटा. बट हांगा काल सांगता गे म्हळ्यार केदळा आमी त्या असमाधानाच्या परिस्थितीर वचूंक आमी तयार आसा गी. ओके, थंयसर समाधान जावन असो जेजू
आमच्या सांगात असता आणि त्या परिस्थितीच्या मध्ये ते एक कशें हांवें समाधानेर ऑपरेट करीजे आणि कशें हांवें समाधानेर जियेजे म्हणून तो तूं आमकां शिकयता. ओके, तर आमकां खंयची परिस्थिती आयल्यार फेस करूंक जाता. आमी आतां केदाळ आमच्या मनाक समाधान दितांगी परिस्थिती कितली कठीण असल्यार ती परिस्थिती आमची वयर राजवट चलयना. ओके, इवन ती परिस्थिती चड जावंक पुरो. आतां थोडे फावटी काल जाता आमी एका सिच्युएशनार आसतना आमी ते समाधानेर आमी रावंक पळयता. ओके, तेदळा काल जाता ती चड आनी चड 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 जाता. ओके, ती परिस्थिती चड जावंक पुरो, वर्स्टय जावंक पुरो, आसच्या परिस्थितीची पाडय जावंक पुरो, पूण चड जाल्यार त्या सिच्युएशनार जेजू आमच्या सांगात आसतना आमी भियेना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोळ्या मुखार एक साक्ष आसा. फॉर एक्झाम्पल आमी पळोवचें जाल्यार आमचे ते एक भाव आसात, ते जावन आसात शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो. ओके, आतां तांच्या विशयांत आमी शिकचें जाल्यार तांचे तावन आमी एक शिकचें जाल्यार देवान तांच्या जिवितांत कितले व्हडले अद्भुत कार्य केलां. करेक्ट न्हय? उजो चड करून तांकां त्या उज्याक बांदून घाल्यार बांदून घाल्ले दोरयो समेत उलपाल्यो. त्या उज्याक कोणाक पुरा घाल्ले? ते पुरा कोण पुरा ते आल्ले ते सैनिक ते पुरो उलपाले. पूण हे ते एक जण जळच्या त्या उज्या भितर गेले, थंयसर ते आनंद बघून आसात. पूण एक एक केस लागून तांचो उलपन आसतना इवन दुऱ्याचो स्मेल समेत नासतना त्या एक उज्याच्या परिस्थितीत तावन भायर आयले ते. करेक्ट न्हय? ते तशे भायर आयले म्हण जाल्यार देवान तांकां हें कार्य केलें म्हण जाल्यार आमकां येवंक जायनांगी. आमकां असले सिच्युएशन्स येतना आमकां भायर येवंक जायनांगी. आमी कितें म्हणजे गी म्हळ्यार आमी त्या सिच्युएशन येतना आमी कितें म्हणजे म्हळ्यार तूं कितल्या मट्टर उजो चड करताय गी तितल्या मट्टर इवन धुऱ्याचो वास नासतना हांव त्या परिस्थितीत तावन भायर येता म्हण सांगून. कित्याक म्हळ्यार त्या उज्याच्या परिस्थितींत हांव एकलेंत वसाना. करेक्ट न्हय? त्या उज्याच्या परिस्थितींत हांव एकलेंत येतांगी ना. आमच्या सांगात आसचो जेजू आमकां सांगात दिता आनी आमकां सांगात सोलोन आसता आमच्या सांगातात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मनाक हांवें रेस्ट दिल्ले वरवीं थंयसर हांव खंयचेंय काम करतेत ना. ओके, काल हांवें केलें कालें म्हज्या मोतीक म्हज्या मनाक हांवें रेस्ट दिलें. ओके, आनी दुसरें हांव खंयचेंय काम करतेत ना. म्हज्या सांगात आसचो म्हजो बाप तें काम करता. आमी आमच्या परिस्थिती मध्ये कितले आमच्या मनाक रेस्ट दितांगी, आमच्या मोतीक रेस्ट दितांगी तितल्या मट्टर जेजूची कामां आमी पळोवंक शकता. आमी ते आमच्या जिवितांत कार्यरुपारी पळयता आमी इफ केदाळा आमच्या मनाक आमी रेस्ट दिल्यार मात्र. ओके, केदाळा आमी आमच्या मनाक गोंधळ हाडून घालतांगी म्हळ्यार आतां एक सिच्युएशन येताना फुल्ल कन्फ्युजन काल करचें कितें करचें मन दुखोवन काणग्यांचें रडचें तहलें पुरा. ओके, आसतना कितले आमच्या मतीर असमाधान, टेन्शन, अशांती दितांगी आनी कंत करून बसतांगी तितल्या मट्टर जेजू आमच्या सांगात आसल्यार आमच्या पासून जेजू कार्य करूंक साध्यच जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी काल करता आमी मोतीक समाधान दिवच्या बदलाक आमी काल करून काण घेता मोतीर असमाधान करून काण घेता, टेन्शन दन काण घेता. ओके, कंत करून काण घेता. तेदळा जेजू आमच्या सांगात आल्यार काम करता गी काम करूंक साथ दिसना. करेक्ट न्हय? सैतान काल पुरा पाड करीजे पळय ते पुरा अन्न घालता. ओके, काल पुरा पाड करीजे म्हणून आमच्या जिवनाक एंट्री करून ते सगळी करून मुख दिता. त्या देखून आमी आसले ते जिवीत काल आमी ते ऑलरेडी आमी पयले जियोल्लें जिवीत आसा पळय ते आमी सोडया. काल आमी तोंडार जेजू म्हज्या सांगात आसा हांवें कालें करयेत म्हणून सांगचें न्ही. परिस्थिती येताना सगळ्यां आमी पडता, एक ना एका सिच्युएशन आमी पडताच. इवन देवाचे उतर गोत्ताल्यार थोडे पट्टी आमी पडता, बट आमकां कशें भायर येजे म्हणून आतां कळीत आसा ताका देवाक अर्गां दिया. आतां तें जावन आसा आमची एक्चुअली प्रॅक्टीस करचें. ओके, आमी काल प्रॅक्टीस करीजे म्हणून आमी कितें शिकलां ते पुरा एक्चुअली आमी ते प्रॅक्टीस करनातले वरवीं आमच्या जिवनांत बदलावण जातेत ना आनीकी. ओके, आमचे काल म्हणटात आमी काल शिकल्या ते आमी घडे घडे प्रॅक्टीस करतेत ना देखून आमी उस्तपटी पडता. हर एक सिच्युएशन येताना आमी पडता. पूण आमच्या जिवितांत बदलावण जायजे तर
एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कालंगे म्हळ्यार आमचे मन आम्ही बदलावण करीचे, आमचे मन बदलावण जायचे. आता या संवसारांत एक व्यक्ती आशीर्वाद जोडीचे जाल्यार त्या व्यक्तीन काल करीचे. परत्यान आमी तेंती येवन पावल्या आशीर्वाद म्हळ्यार काले म्हण सांगून क्वेश्चन आसले, बट परत्यान आमी इतलें पुरो जावन परत्यान पाटी तेंत येयले आमी आशीर्वाद म्हळ्यार काले म्हण सांगून. परत्यान आमकां पवित्र आत्मा तेंत शिकयता आशीर्वाद म्हळ्यार काले कितें म्हण सांगून. ओके, आशीर्वाद म्हळ्यार काले ಗೊತ್ತಾ सागी कोणाक म्हणी आशीर्वाद म्हळ्यार कितें? बेसांव. बेसांव म्हळ्यार काले. तें देवाचें एक देणें, गिफ्ट. ओके, आशीर्वाद म्हण सांगल्यार देवाची एक सकत आणि एक सामर्थ्य जावन आसा. ओके, एक डेफिनेशन आशीर्वाद म्हळ्यार देवाची सकत आणि सामर्थ्य जावन आसा. आता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हर एक एरियांत ती एक आनंदभरीत जिवीत आमी अनुभव करचे खातीर देवान आमचे भितर दवरली ती सकत आणि सामर्थ्य जावन आसा. समजलें न्ही तुमकां? आशीर्वाद म्हळ्यार देवाची सकत आणि सामर्थ्य जावन आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हर एक एरियांत ती एक आनंदभरीत जिवीत आमी अनुभव करचे खातीर देवान आमचे भितर दवरली एक सकत आणि सामर्थ्य जावन आसा. ओके, हाका आमी आशीर्वाद म्हणटा. आता ह्या संवसारांत एक मनीस आशीर्वादा जोडीचे जाल्यार जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करन नव्यान जल्माचे हे पयले आडीपाय जावन आसा, हे पयले मूळ जावन आसा. ओके, कशे आशीर्वाद जोडचे म्हणून आमी कितलेय भावार्थ उपयोग करियेत, कितलेय मागणे करियेत, कितलीय बरी कामां केल्यान जावंक पुरो करियेत आमकां. ओके, पूण ह्या वरवीं एक व्यक्ती आशीर्वाद जोड घेवंक साथ दितना. ओके, हांवें हें सॅक्रिफायस केलां जावंक पुरो, या हांवें हें दान केलां तें दान केलां, हांवें ह्या मनशाक अशें हेल्प केलां, हें पुरो केल्ल्या वरवीं आमकां आशीर्वाद जोड घेवंक साथ दितना. ओके, जेजूक स्वीकार करन नवो जल्म घेवन आसल्यार मात्र एका व्यक्तीच्या जिवितांत असले ते शिराप ते जेजूक वेतात, कुर्साक वेतात. कुर्सा मुखांत्र जेजून आमचे कडेन दाखयल्या ते आशीर्वाद एक व्यक्तीक स्वीकार करूंक साध्य जाता. तर आमी आतां सर्वांनी आशीर्वाद स्वीकार केल्यांत गिनान, आमी आशीर्वाद स्वीकार केल्यांत गिनान, केल्यांत गिनांत. कोणे पुरा जेजुवेर पातेनी दवरल्या तांच्या जिवितांत आजचे सकड शिराप धुवन गेल्यात. ओके, येदोळूस जेजू क्रिस्ता मुखांत्र देवान जेजूक कोण पुरा पातयेल्यांत गी तांकां सगळ्यांक आशीर्वाद दिवन जाल्यांत ऑलरेडी. हालेलुया, थँक्यू जीजस. आमी कांय कार्य करीचे म्हणून ना ह्या आशीर्वादां खातीर. ओके, जेजू वयर आमी केदाळा विश्वास दवरलो त्याच घडये आमच्या जिवनांत असल्या सकड शिराप ज्या जिवितांत नाना रितीचे ते काल शिराप आसा जावंक पुरो पातकां ती सकड धुवन गेल्यांत. आतां आमी आशीर्वादीत जाल्या. ओके, आतां सवाल कितें गे म्हळ्यार आतां आशीर्वाद जोडून घेतल्या आमी आतां ऑलरेडी. ओके, जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वंत रक्षक आमचो स्वामी म्हणून स्वीकार केल्ल्या वरवीं आतां एक व्यक्ती जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आशीर्वाद घेतल्या उपरांत एक विश्वासी जावन ताणें करचें आसलें पयलें काम खंयचें? आतां हांव आशीर्वादीत जाला न्ही, जेजूक हांवें स्वंत रक्षक म्हजो स्वामी म्हणून स्वीकार केला. ओके, आतां हांवें करचें आसलें पयलें काम खंयचें? आतां आमी आशीर्वाद जोडून घेतल्यात न्ही, देवाक हे अर्गां दिवची. आशीर्वाद. ओके, हे आशीर्वादां हें काल जावन आसा म्हळ्यार हांवें उडोवलो देवाची सकत आनी सामर्थ्य जावन आसा. करेक्ट न्ही? ते आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक साध्य ना. पळय गी, आमच्या जिवनांत बदलावण दिसाचें जाल्यार ओके आमी करचें आसलें पयलें काम खंयचें? कालें करीचें आमी? देवा समोर हेरांक वांटचे. ओके, मागीर आणि आमचे सांगत पेल्यांचे ते बोंदोणी असल्या सर्वांचेर आमी आमचो मोग वतीचे, राग न्ही. ओके बवर्थान जियेचे. ओके, मागीर दुसरें कालें म्हण आसा गी?
पेल्यांक समजूंकची सकत असाजे. ओके मागीर आनी काले म्हणे आसा गी ओके पयल्यान पयलें एक व्यक्ती आशिर्वादा जोडिजे तर जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें रक्षण घेजे ओके हें जाल्ल्यानंतर त्या व्यक्तीन करचें असलें पयलें कार्य कितें गे म्हळ्यार एक फर्स्ट काम कालें गे म्हळ्यार ते एक पयलें कार्य मात्र न्ही जीवन पर्यंत आमी मोर्च्या वेळ घडये मुशेर त्या व्यक्तीन ते काम करीजेस ओके ते काम वा कार्य कितें गे म्हळ्यार त्या व्यक्तीन आपलें मन नवीकरण करून काडगेवचें समजलें गे तुमकां व्यक्तीन काल काडगेचें आपलें मन नवीकरण करून काडगेचें आमकां कितें जाय तें सगळें आमचे भितर आसा ऑलरेडी ओके हें भितर आसलें आमच्या जिवितांत भायर काडन ते सगळें आमी अनुभव करीचे तर जीवन पर्यंत करीचे आसचें एक काम म्हळ्यार आमचें मन नवीकरण करून काडगेवचें ओके दुसरें कांय आमी करीचे म्हणून ना आमचें मन आमचें पयलें नवीकरण करून काडगेचें ओके आतां आमी एफिशियन्स 1:3 या कोणी वाचतात गी हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तसो बाप क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान ओके हांगा सांगता हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तसो बाप क्रिस्त सोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची तोडी आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत सोमांगी सर्गींची तोडी तोडी नाही सर्व आत्मीक नाही तोडी आसा ना सिस्टर ती ते सर्व बरयला सर्व गी तोडिंगी सर्व ओके आता सर्व म्हळ्यार कालें सर्व म्हळ्यार सक्कडी करेक्ट न्ही डिफरन्स आसा न्ही तोडी आनी सर्व की डिफरन्स आसा न्ही तोडी म्हळ्यार कालें हांवें चॉयस करचें करेक्ट न्ही सक्कडी म्हळ्यार पुरा सक्कडी म्हळ्यार खंयचेय सोण्ण नासतना ऑल म्हणटात करेक्ट न्ही सर्व आशिर्वादांनी आमकां भरल्यांत म्हणून तर आशिर्वादां खंयसर आसली आशिर्वादां पयलें खंयसर आसली पयलें सर्गार आसली करेक्ट न्ही तर आतां सर्गीची सर्व आशिर्वादां देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांतर कोणा वरवीं जेजू क्रिस्ता वरवीं करेक्ट न्ही जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हण सांगून आतां देवान येदुळस भरल्यांत करेक्ट न्ही हे सगळी आमचे भितर आमी होंदून होंदून आसा आमचे भितर आसात ती ऑलरेडी आतां आमच्या आत्म्यांत ती आसात आमकां कितें जाय ते आमच्या भितरच आसा आमच्या भविष्याक आमच्या फ्युचराक काल पुरो जाय ते पुरो येदोळूस देवान दिल्यांत ओके हे सगळी देवान दिल्या उपरांत जेजूक आमी स्वीकार केल्या वरवीं त्या जेजू क्रिस्तांत आसली सगळी आशिर्वादां ऑलरेडी आमच्या भितर आसात प्रेज गॉड थँक्यू जीजस केदाळ आमी आमची पातयेनी आमचो विश्वास आमी केल्ल्या बऱ्या कामां वयर केंद्रीकारीत करता म्हळ्यार आतां थोडे फावटी काल जाता की म्हळ्यार हांव आतां एक दान करता जाल्यार एग्जाम्पल सांगचें हांवें आतां दान करचें जाल्यार हांव सगळ्यांनी सांगून येता जाल्यार हांवें अशें दान दिलें हांगा दान दिलें तें दान दिलें नांवा खातीर हांव करता जाल्यार तातूंत काले म्हणी म्हाका फायदो आसा गी हांव आतां खंयचें फोकस करतें आसा हांवें दिलें म्हणून फोकस करतें सांगी देवाचें जेजू देवाच्या काम करतें सांगी हांव ते खंय फोकस करतें देवाच्या कामाक फोकस करतें सांगी ना म्हज्याच कामाक हांव फोकस करतें सांगी काल करतें आसा आमी आतां काल जालें हें हांगा आतां हांवें दान करचें हांवें व्हिडिओ काडन सगळ्यांनी पब्लीक करन या हांवें पयशे दितना फोटोग्राफी करन तें पुरा पब्लीक करचें जाल्यार
ते हांवें काल केल्लें बरें जालें. म्हज्याच कामा वयर हांवें फोकस केल्ल्या बरें जालें. करेक्ट न्हय? सो आतां आमी काल जाता पळया, आतां आमी आमच्याच कामा वयर आमी फोकस करता जाल्यार, केंद्रीकरीत करता जाल्यार आमचें फोकस तेदोळ पर्यान काल कोत्ताय आमचे भितर ती देवाची आशिर्वाद आसल्यारी ती देवाच्या आशिर्वादांची ते ल्हान वांटोय आसा पळय, ते सयत आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक साथ दितना. केदाळा आमी आमच्या कामा वयर आमी फोकस करता. ओके? आमच्या मदें थोड्याचे मायंडसेट अशें आसूं की पुरो हांव हर एक दीस मागण्याक येता, हांव बायबल वाचतां, इगर्जेक येता, मिसांत वांटो घेता, अशें सांगलें आमी आयकलां जावंक पुरो. करेक्ट न्हय? आतां थोडे पाटी आतां आमकां साताचे उतार गोत्त आसल्या वरवीं आमकां आतां गोत्त आसा मिसाचें इम्पॉर्टन्स कालें म्हूण सांगून न्हू. आतां आयताराचे मिसाक वचना जाल्यार थोडे पाटी कितल्या जाणांनी सांगलेंय आसा आयताराचे मिसाक वचना जाल्यार देव आमकां शिराप दिता म्हूण सांगून. हें सकड रॉंग कार्य. करेक्ट न्हय? आमकां पयलीं गुर्तू नासलें, बट आतां आमकां कळीत आसा ताचें इम्पॉर्टन्स कालें म्हूण सांगून. आतां आमी देवाच्या मंदिराक वचून मिसाक भाग घेतले वरवीं आमी आशिर्वादीत जायना एक्चुअली. ओके? आतां हांव तें क्लियर एक्सप्लेनेशन ताका सांगता. ओके? आमी देवाच्या मंदिराक वचून मिसांत भाग घेतले वरवीं आमी आशिर्वादीत जायना. बदलाक जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कामा वयर पातेनी दवरल्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमी आशिर्वादीत जाल्या ऑलरेडी. ओके? समजलें गी तुमकां? देखून आमी केन्ना आशिर्वादीत जाल्याव आमी केन्ना आशिर्वादीत जाल्याव जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कामा वयर पातेनी दवरल्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमी आशिर्वादीत जाल्या. आतां असो अर्थ कालें म्हणून पळया. असो अर्थ आमी इगर्जेक वचून आसचे मिसांत भाग घेवचे आशिर्वादीत जावंक न्हय एक्चुअली. ओके? आमी येदोळूच जेजू क्रिस्ता वरवीं आशिर्वाद जोडून घेतल्या वरवीं ताच्या मिसांत वांटो घेवन देवाक अर्गां दिवंक वेचें जावन आसा. ओके? हे एक असो अर्थ जावन आसा. ओके? आमी मिसाक येतना जस्ट अशेंत वेचें न्हय. आमी काला खातीर येता हांव त्या मिसांत वांटो घेवन देवाक अर्गां दिवंक वेचें जावन आसा. आमी ते वेता आसतना आमी अशें थिंक करून वचचें. थँक्यू सोम्या. हांव शिराप जोडून आसल्या म्हाकाय म्हज्या तावन तुवें खंयचेय एक्सपेक्ट करनासतना बदलाक म्हज्या खातीर संवसाराक तूं आयलोय, कुर्सार मेलोय, म्हजे खातीर बली जावन तुकाच तुवें भेटयलोय न्ही. त्या खातीर तुजे लागीं येवन तुका आराधन करूंक हांव हांगासर आयलां. ओके? आनी तुजें मांस आनी रागात हांव खावंक आयलां. हांव आशिर्वादीत जावन तुज्या पवित्र तेंपलाक येवन आमी सक्ट वट्टूक मेळोन ह्या मिसांत वांटो घेवन आसा. हें जावन आसा मिसाचो अर्थ. तो समजलें गी तुमकां? डिफरन्स कालें म्हूण सांगून न्हू. ओके? आतां मिसाक गेल्ल्या वरवीं तुमी आशिर्वादीत जावचे न्हय, बट त्या मिसाचो अर्थ तुमकां समजाचें पयलें. हांव काल्या खातीर वेतेत आसा. ताचो अर्थ तुमकां गोत्त ना जाल्यार आमी ते वचून काही फायदो जायना. ओके? आतां समजलें म्हूण चिंता हांव. आतां हांवें आनीक एग्जांपल काडून घेवचें जाल्यार आतां आमकां सगळ्यांक गोत्ता दांतलो एक वांटो आमी दिता. करेक्ट न्हय? आतां हांवें दांतलो एक वांटो दिल्ल्यान हांव आशिर्वादीत जावन समृद्धी जाता गी. जाता गी. ना. ओके? हांवें दांतलो एक वांटो दिल्ल्यान हांव आशिर्वादीत जावन समृद्धी जायना. ओके? हांव येदोळूच जेजून म्हजी दुबळीकाय आपल्या वयर घेवन म्हज्या दुर्बळकायेक तो शिराप पडलेलो जावन म्हाका दुबळीकायेच्या शिरापातावन सुटका दिल्या. करेक्ट न्हय? होय. म्हज्या दुर्बळकायेक जेजून कालें केलें तो शिराप पडलेलो जालो. ताणें कालें केलें ते म्हजे वयर आसचे ती दुबळीकायेच्या शिरापातावन म्हाका सुटका दिली. करेक्ट न्हय? होय. ओके. आतां आमी जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ग्रेस्त जाल्याव. करेक्ट न्हय? आमी समृद्धी होय. बरीत जाल्याव आनी हे पात येल्ले वरवीं आमी ग्रेस्त जावन आसा. करेक्ट न्हय? आनी हाचे होय. वरवीं आमी सगळ्यांक दान धर्म करन आसा. करेक्ट न्हय? आनी म्हजे कडेन आसा म्हूण सांगून हांव दान धर्म करचें न्हय. करेक्ट न्हय? हांवें आतां सांगलें समजलें न्हय तुमकां? हांव जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ग्रेस्त जाला, समृद्धी बरीत जाला. हे पात येल्ले वरवीं आमी ग्रेस्त जावन आसा. ओके? म्हज्या कार्या वरवीं न्हय. ओके? म्हज्या कार्या वरवीं न्हय. आमी ग्रेस्त कशें जावन आसा? जेजू मुखांत्र. करेक्ट न्हय? जेजू मुखांत्र आमी ग्रेस्त जाल्याव, समृद्धी बरीत जाल्याव आनी हे पात येल्ल्या वरवीं हे इम्पॉर्टंट. हे आमी पातयेचे. ओके?
तो म्हजे खातीर दुर्बळ जालो आनी ताचेतान हांव ग्रेस्त जाली म्हणून हे पातयेल्या वरवीं मात्र हांव ग्रेस्त जावन आसा आनी हाचे वरवीं हांवें सगळ्यांकी दान धर्म करूंक साध्य जाता. ओके, आता देवाच्या राजाक बी घालनासाव आमी, करेक्ट न्हय? घालताव न्हय आमी? ओके, आमी घाल्ल्या बियातावन त्या बियातावन आमी ग्रेस्त जावन आसाव की या आमी येदोळूच ग्रेस्त जाल्याव? येदोळस ग्रस्त जाल्या. करेक्ट न्हय? येदोळूच आमी ग्रेस्त जाल्याव. कशें? जेजू क्रिस्त दुबळो जाल्यार आमचे खातीर ग्रस्त जाला. आमकां ग्रस्त करची ताची खुशी. करेक्ट. जेजू आता क्रिस्त तूं आमकां वय जेजू क्रिस्ता मुखांतर, करेक्ट न्हय? जेजू क्रिस्तान काल केलें आमची दुर्बळकायी काडन आमकां ग्रेस्त ग्रेस्त केला. वय जेजू क्रिस्ता मुखांतर, करेक्ट न्हय? आता मस्त लोक तांचो विश्वास आनी तांणी पातयेनी जेजून केल्ल्या कामाक केंद्रीकृत करच्या बदलाक काल करतात आपल्याच कामाक तांकांत गुंतून आतल्या रितीन पातयेनी दवरून काण घेतात. फॉर एक्झाम्पल आता एक व्हडलें एक सांबाळाचें काम मेळटा म्हूण चिंतया आतां. ओके, आता तो मनीस देवाच्या उतरांत आसता, बट थोडे फावटी काल जाता दान तू एक वांटो दिला जावंक पुरो आनी तो दान धर्म करता जावंक पुरो. ओके, बट ताचे फोकस खंय येता? ओ म्हजे कडेन आतां इतले पयशे आसात. ओके, हे समृद्धी खंयच्यान आयले म्हणून म्हाका गोत्त आसाचे ते हांवें पातयेचे फर्स्ट, करेक्ट न्हय? बट हांगा काल जाता पयशा वयर फोकस येता. ओके, आनी थोडे फावटी डाऊट जाता ओ दिवचें गी नाका गी दिवचें गी नाका गी म्हूण सांगून. तर म्हजे फोकस खंय गेले? जेजून दिल्ल्या ग्रेस्तकाये वयर गेले की ना या मनशाच्या आशे वयर गेले? पयशा वयर गेले, करेक्ट न्हय? आता आमी चडावत तशें जाता आमकां गुंतून आतल्या रितीर ती काल म्हणटात आमच्याच कार्या वयर आमची पातयेनी चलता थोडे फावटी. ओके, तशें आतां आमी येदोळ म्हणशेर जेजूच्या कामा वयर पातयेन आतां थोडे फावटी सांगतात आमी येदोळ म्हणशेर जेजूच्या कामा वयर पातयेनी दवरल्या, पूण आमकां गुंतून आतल्या रितीन आमच्या कामा वयर आमी पातयेनी दवरता. आतां लास्टाक सांगचें हांवें इतलें पुरो केल्यार कित्याक देवान आमकां आशिर्वाद करूना म्हणून? आतां सुमार वर्सां जावन दान एक वांटो दिता जावंक पुरो हांव दान धर्म करता, हांगा पयशे दिल्यात, हांगा आसऱ्याक पयशे दिल्यात, त्या आसऱ्याक पयशे दिल्यात, ते इगर्जेक दान दिल्यात जावंक पुरो. ओके, बट ताच्या जिवितांत काही चेंजेस दिसना जाल्यार ताका काले अर्थ ते तसो अर्थ काले ताणें खंयच्या कामा वयर फोकस केला जावंक पुरो? इफ ताका खंयचेय रिजल्ट ताका दिसतेत ना जाल्यार इतले वर्सां केल्यारी ओके इतले वर्सां केल्यारी कित्याक ते ताका दिसतेत ना ताचे एफेक्ट रिजल्ट कित्याक ताका दिसतेत ना? ताणें खंयच्या वयर फोकस केले? जेजूच्या कामा वयर फोकस केले गी या ताकाच गुंतून आतल्या रितीन ताच्या कामा वयर ताणें फोकस केले? खंयच्या वयर फोकस गेले ताचे? ताच्याच कामा वयर, करेक्ट न्हय? देखून लास्टाक मागीर खंयचेय जायना जाल्यार काल करतात थोडी पुरो सोडून सोडतात. हांवें इतलें बरें केल्यारी कित्याक देवान म्हाका आशिर्वाद करूना म्हूण सांगून. असो अर्थ कालेंगे म्हळ्यार तुमी आशिर्वाद जोडचे खातीर ही पुरा कामां करनासात म्हणून. ओके, असो अर्थ तशें जाता. इफ हांव अशें सांगता जाल्यार लास्टाक काल सांगता गे म्हळ्यार हांवें इतलें पुरो केलें जाल्यार म्हाका काही मेळोना आशिर्वाद देवान करूना म्हाका म्हणून हांव सांगीन तर ताचो अर्थ कालेंगे म्हळ्यार हांवें आशिर्वाद जोडचे खातीर ही पुरा कामां केली म्हूण सांगून. ओके, म्हाका तें पयलें कळीत आसा जे म्हाका येदोळूच आशिर्वादांनी भरल्यांत आनी हांव येदोळूच आशिर्वादीत म्हूण सांगून. ओके, आशिर्वाद जोडचे खातीर हांवें परत्यान दान धर्म करीचे म्हणून ना. ओके, हे हांवें काल केल्यार बरें जाता म्हज्याच कामा वयर आनी काल म्हणटात फोकस केल्यार बरें जाता. जेजूच्या कामा वयर म्हाका पातयेनी ना म्हणून अर्थ. ओके, हाचे वरवीं ही एक सूख आलोचना काल जाता की म्हळ्यार अर्ली एक सूख आलोचना वरवीं जेजून केल्ल्या कामा वयर आमकां पातयेनी नातलेली बरी करन आमचे भितर आशिर्वाद आसल्यार ओके आमचे भितर आशिर्वाद आसात ही आशिर्वाद अनुभव करूंक जायनातले बरी करचे कोणे देवान करचें गी देवसरान करचें कोणे करचें? आतां आमचे भितर आशिर्वाद आसात न्हय? आतां अर्ली एक आलोचना आयली सूख आलोचना आतां आयल्या आमच्या मतीक, करेक्ट न्हय? सूख आलोचना कालें जेजून केल्ल्या कामा वयर आमकां पातयेनी नातलेले बरी. ओके, आतां पातयेनी नातलेले बरी करची ती एक सूख आलोचना येता आमच्या मतीक.
ओके आता काल जाता अले आलोचना इल्ले वरवीं आमचे भितर आशीर्वाद आसात म्हणून गोत असल्यार आमकां ओके ही आशीर्वाद आमच्या लायफांत आमकां ते फुलफील जायनात म्हळ्यार आमकां अनुभव करूंक जायनातले परी जाता ते कोणे करचे देवानी करचे न्ही देवसरांनी करचे न्ही ओके हे कोणे जावन आसा म्हज्यात अविश्वासपणांत जावन आसा ओके हे जाल्ले कशें सूख आलोचन खंय जावन आयली म्हजो फोकस खंय गेलो जेजूच्या कामा वयर वचोना बट म्हज्या कामा वयर गेलं तशें जावन म्हाका हे अविश्वासपणाचे ती आलोचन मोतीक येता ओके त्या देखून म्हाका खंयची आशिर्वादा काल म्हणटात ते म्हाका अनुभव करूंक म्हज्या जिवितांत जायना आता देवान सर्व आशिर्वादा देवान आमकां क्रिस्ता सवे भरल्यांत आता आमी सांगताना ते उतार सांगताना करेक्ट तुम्ही आयकले वैगी क्रिस्ता सोवे म्हणून आसा ते करेक्ट न्ही परत्यान जाय जाल्यार वाचता हांव क्रिस्ता सोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणे आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत क्रिस्ता सोवे म्हणून सांगलां ते करेक्ट न्ही आमचे वरवीं म्हणून सांगलां गी क्रिस्ता सोवे म्हणून सांगलां करेक्ट न्ही आता हे वर्ड काल आसा क्रिस्ता सोवे म्हणलं एक मस्त पॉवरफुल ओके आता तातूंत हांवें क्रिस्ताक काडून सोडल्यार आमी आशिर्वादीत न्ही आमी शिराप पडलेली जावन जियेता आमी ओके इफ हांवें तो क्रिस्ता सोवे म्हणलो तो वर्ड इतलो पॉवरफुल वर्ड त्या क्रिस्ताक हांवें काडून सोडल्यार ओके आमी काल जाता आशिर्वादीत न्ही आमी शिरापलेली जावन जियेचे पडटा ओके आज मस्त लोक जेजूशी आयलो आनी जेजूक स्वीकार केलो ताचे वरवीं सर्व आशिर्वादा तांणी तांचे भितर जोडून घेतली ओके ओके ती खंयच्यागी कारणाक आतां फॉर एग्जांपल आतां खंयच्यागी कारणाक आयले म्हणून चिंतया ओके मे बी तांच्या जिवितांत एक काले व्हडले समस्या आसात जावंक पुरो गो बायलां मध्ये समस्या आसूंक पुरो भुरग्यां मध्ये समस्या आसूंक पुरो या घरांत नासमाधान आसूंक पुरो ओके आनी मन दुखोवन काण घेवचे तले पुरा नाना रितीचे समस्या आसात जावंक पुरो आता ती खंयच्यागी एक कारणाक ते आयल्यांत ओके आता तांचे समस्ये परिहार जावचे खातीर ते आयल्यांत करेक्ट न्ही आता ते आमी आतां अशें आतां रिट्रीट जातना आमकां देवाचे उतार मेळटना आता त्या समस्याक परिहार मेळ्ळो तांकां ओके ते केदाळा त्या समस्याक परिहार मेळ्ळो गी तक्षण क्रिस्ताक काण सोडलो कित्याक काण सोडलें पुरो आमकां आतां अद्भुत कार्य जालें न्ही आतां म्हजी पिडा गूण जाली न्ही आतां म्हजो घोव बरो जालो न्ही म्हजी बायल बरी जाली न्ही म्हजी भुरगीं बरी जाली न्ही म्हाका घर मेळ्ळें न्ही म्हाका पयशे मेळ्ळे न्ही ओके आनी काय लाग जेजू क्रिस्त नाका कोणी नाका म्हण सांगून सोडून सोडतात करेक्ट न्ही अशें जाल्लें तुमी पळयलां गी आयकलां गी वय आतां दुसऱ्यांक सांगच्या बदलाक आमी आमकांत क्वेश्चन करया आमींत थोडे पटी आमकां उतराची जाणवाय नासलेले वरी आमी कितले पटी पडल्या करेक्ट न्ही अशेंत आमी केलां वय गी आमकां जाणवायची आबावर बी आमी तशें केलां करेक्ट न्ही आतां आमकां एक पटी अद्भुत कार्य मेळ्ळे तक्षण आमी जेजूक सोडून सोडचें गी ते जाल्यार काल जाता आतां जेजूच नाका कोणी नाका जाल्लें न्ही आतां म्हाका आतां म्हाका काल जाय आसलें तें म्हाका मेळ्ळें न्ही म्हूण सांगल्यार काल जाता मुखार काल जाता आतां एका एरियांत सगळी समस्याक परिहार तांणी जोडून घेतलो करेक्ट न्ही आतां तांणी खंयच्या समस्याक ते आयिल्ली त्या समस्याक तांणी ते परिहार जोडून घेतलो करेक्ट न्ही बट ते अनेक कुशीन कायले जाता अनेक एरियांत कायले जाता अनेक एरियांत तांणी शिराप पडलेले जिवीत अनुभव करतात करेक्ट न्ही कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार तांणी क्रिस्ताक काडून सोडलें ओके काडून सोडल्या खातीर तांणी अनेक एरियांत एका एरियांत तांकां बरेपण जाला जावंक पुरो पूण क्रिस्ताक काडलेल्या वरवीं ताच्या जिवितांत काडून उडयल्या वरवीं तांणी काल जातात अनेक एरियांत शिराप पडलेले जिवीत तांणी अनुभव करतात आता त्या खातीर आमचे गुमान आसा जे जेजून आमचे खातीर केल्ल्या त्या कार्या वयर ओके त्या परिपूर्ण जाल्ल्या कार्या वयर आमी कितले गुमान दिवन आमी ते ध्यान करन ते तोंड सोडून सांगून आसतां गी तितल्या मट्टार आमी जेजूचे ते काल जे ते कार्य अर्थ कर्ण काण घेता ओके आमचे भितर ते
आमकां क्लियर आमकां तो वॉयस आयकता क्लियर आमकां कळटा ते कार्याचे अर्थ कितें म्हणून आमकां कळटा जेजून केल्ले ते कामाच्या विशयान ओके आमी केदळा चड आनी चड त्याच्या विशयांत कार्या विशयांत ते अर्थ काण घेतांगी तितले चड आनी चड आमच्या मनाक आमी शांती आनी समाधान दिता हांवें ओडोल सांगल्या बरी आमी केदळा आमच्या मोतीक शांती समाधान दितांगी चड आनी चड रितीन आमकां जेजून केल्ले ते कुर्सार ताणें ते केल्ले ते कामाचो अर्थ आमकां बरें करून आमकां समजता ओके आमी कितले आमच्या मनाक शांती समाधान रेस्ट दितांगी त्या दाळा आमच्या भितर आसचे ते आशिर्वाद सक्कडी आमच्या जिवनांत ते प्रत्यक्ष जावचे आमी पळयता ओके आतां हांवें ओडोल एक एग्जाम्पल दिल्लें न्ही हांवें कितलें प्रदान केलें कालें पळय केल्यार म्हाका काही पळोवंक दिसना म्हणून सांगून एक रिजन आसा हांवें सांगलें तें अविश्वासपण करेक्ट न्ही अविश्वासपण म्हळ्यार कशें येता ती आलोचना केदळा हांवें म्हज्या फोकस हांवें खंय चेंज करता जेजून केल्ल्या कामा वयर दवरनासतना म्हज्याच कामा वयर हांवें फोकस करतना ती एक सूख आलोचना येता ती जावन आसा अविश्वासपण आनी त्या वरवीं कालें जाता आमचे भितर आशिर्वाद आसल्यारय ते आमकां जिवितांत आमकां पळोवंक मेळनात ओके आतां आमी ते केदळ आमचें मन आमी शांत समाधानेर आमी रेस्ट दितांगी ओके जेजू म्हज्या सांगाता आसा ह्या परिस्थितीर म्हूण सांगून आमी ते रेस्ट दितांगी त्या दाळा आमच्या भितर आसची ती सक्कडी आशिर्वादा आमच्या जिवनांत आमी प्रत्यक्ष जावचे आमी पळयता ओके केदळा आमी रेस्ट दिना ओके आमी काले म्हणटा थोडे फावटी आमचे फोकस समस्ये वयर येतात रेस्ट दिवंक नाका आमकां आमच्या मोतीक त्या दाळा आमच्या मनाक त्या दाळा खंयचेय आमकां पळोवंक साध्य ना ओके आमी रेस्ट दिना जाल्यार आमकां ते काल आशिर्वाद आमच्या भितर आसात ते बिलकुल आमकां पळोवंक साध्यत ना ओके आतां थोडे फावटी आतां आमी तर काले करीजे एक आशिर्वाद जोडल्या उपरांत आमी काले करीजे आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यांत की ना ऑलरेडी मेळ्ळ्यांत की ना आमकां आनी मेळाजे मेळ्ळ्यांत की आमकां आशिर्वाद मेळ्ळ्यांत की मेळूनांत आनी मेळाजे की एदुळूस मेळ्ळ्यांत करेक्ट न्ही कोणा मुखांत्र जेजू मुखांत्र आनी काल थोडी मात्र की सक्कड की सर असले कितें सक्कडी ओके आतां सर म्हळ्यार तातूंत सक्कडी आयिल्लें करेक्ट न्ही आमच्या जिवनाक जाय आसले सक्कडी म्हळ्यार भलायकी जावंक पुरो समाधान जावंक पुरो समृद्धी जावंक पुरो ओके आतां फॉर एग्जाम्पल थोडी तरणाटी आसतात तांकां जाय जाल्ले एक बरें सांगाती जावंक पुरो एक बरो नवरो बरे बायल आनी काम जावंक पुरो घर जावंक पुरो फायनान्शियल तांचे काले प्रॉब्लम आसा जाल्यार ते जावंक पुरो ओके ते काल पुरो जाय आमकां काल पुरो जाय ते सक्कडी आमच्या भितर आमी ऑलरेडी आसा आमच्या भितर वयगी करेक्ट न्ही हय आतां हय आमी पळोवचें जाल्यार मस्तपटी आतां आमी एक एग्जाम्पल काण घेया आमी पळयता न्ही आतां डेली बेजिसार तरणाटी चेडवां आनी चेडे पाडवाटेक वेचे आमी पळयता करेक्ट न्ही आतां आमी हय आतां देवाचे उतराची जाणवाई मेळ्ळ्या उपरांत ओके आतां आमी आशिर्वादीत जाल्या म्हणल्या उपरांत एका चेड्यान एका चेडवाच्या फाटल्यान सोदून वचाचें म्हणून आसा गी ह्या एका चेड्यान ना चेडवाक सोदून वचाचें म्हणून आसा गी ना ओके आतां इफ ते चेडू त्या देवाच्या उतर सताचे उतर गोत आसा जाल्यार ते ऑलरेडी ताचे भितर आसता न्ही आशिर्वादीत ते जाला न्ही हय ताचे भितरच आसता न्ही हय जेजू ताचे हय भितरच आसा न्ही जेजू ताच्या भितर आसले वरवीं सक्कड आशिर्वादय ताचे भितरच आसात करेक्ट न्ही ही हय पुरा हांवें आशिर्वादा भायर काडची जाल्यार हांवें कालें करीजे हांवें केदळा कितल्या मट्टार जेजूच्या फाटल्यान आमी वेतांगी आनी ताच्या उतरा प्रकार आमचें मन नवीकरण काण घेतांगी ओके आनी आमी ती उतरां तोंडसून सांगतांगी हें पुरा करतना कालें जाता आमी आनीक चड आनी चड आमी अत्रेकता करेक्ट न्ही आमी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक आशेता
आनी केदळ ताच्या राजा खातीर हांव आशेतांगी हांवें कालें करिजे ताच्या खातीर जेजू खातीर हांवें कालें करिजे म्हणून हांव आशेतांगी ताच्या राजा खातीर हांवें कालें करिजे म्हणून तुवें म्हाका काल प्लॅन्स दवरलाय म्हणून हांव जेजू काडे सारन ताका काळजान हांव चलतांगी त्या दळा आमी कोणाच्या फाटल्यान वचचे म्हणून आसा गी ऑटोमॅटिकली ते भितर देवान काल आशिर्वाद दवरला त्या कोणा एक सांगातीन एक दवरला एका जोगत्या वेळार ताका मुखार हाडटा करेक्ट न्ही होय करेक्ट न्ही त्या दळा आमकां अशें पुरा होय जेजूक सोडून कोणाच्या फाटल्यान वेची परिस्थिती येता गी ना ना करेक्ट न्ही आमी सिलेक्ट करचे न्ही करेक्ट न्ही होय आमी सिलेक्ट करचे न्ही ऑलरेडी भितर आसात करेक्ट न्ही आसा. ओके आता तुमकां समजलें गी होय होय मेन आमचे काल फोकस आमी खंय करिजे जेजूच्या जेजूच्या कामा वयर करिजे करेक्ट न्ही देवाच्या कामावर आनी पुरा आमच्या माइंडसेटार आसचे ओके केदळ आमी माइंडसेट आमचे चेंज करना गी त्या दळा काल जाता आमकां काली पळोवंक जाता गी ना ना करेक्ट न्ही होय वय समजलें न्ही तुमकां होय समजला ओके ब्रदर प्रेज गॉड काल म्हणे आसा गी ब्रदर ऍड करूंक आसला ऍड करा ना सिस्टर समा आसा तुमी सांगल्लें बरें आसा वय सकडी आमकां आशिर्वादांनी तें बरलां पूण हांव केदळा जेजू क्रिस्ताच्या संबंधांत रावता त्या रिलेशनशिपांत रावता त्या दळा हांव ती आशिर्वादां अनुभव करूंक जाता आनी एक म्हळ्यार थंय गलेशियन्स 3:13 सांगलां आमच्या शिराक ताणें कान गेल्यात कान वय गेले वय म्हळ्यार आमकां आतां शिराप म्हळ्यार एक्चुअली आशिर्वादाच्या विरोध वेचें म्हळ्यार आशिर्वादां अनुभव करिनातलेंच शिराप वय सो त्या खातीर आमी आशिर्वादाची भुरगीं आनी कितें आमकां आमच्या पुर्वजांतावन ते आमी शिरापाच्या सैमाच्या पथका वरवीं आनी ताचे वरवीं आमी आमचे सैम कितें आविधेयपणाचे सैम आसले सो वय ताचे खातीर ते आविधेयपणाच्या सैमा वरवीं आमकां ते आमी देवातावन पयस आसल्या आनी ती जी न्ही आमची आची जावन आसली शिरापाची जिणी जावन आसली त्या खातीर जिजून केदळा मोइजेन कशें एक सोरोप उबारन ताका पळयल्ल्यान हर एकल्यांक वाचोवंक देवान तांकां मजत दिल्ली देवाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तशेंच आमी केदळा जिजूक कुर्सार आमी पळयता आनी जिजूक आमी सत मानता आमच्या जिवितांत आमी जिजूक सत मानून आमी ताचे सवे आमी रावता त्या दळा आमी त्या कुर्साक अनुभव करून आमी आशिर्वादाचें जिवीत जिवंक शकता करेक्ट वय आता हे आशिर्वाद एक आमी आनीक एग्जाम्पल काण घेत कालंगी म्हणून सांगल्यार आता आमच्या अकाउंटार ऑलरेडी पयशे आसात ओके आता आमच्या अकाउंटार पयशे आसतना आता म्हाका कोणाक एकल्याक पयशे दिवंक आसात त्या दळा हांवें आतां रीण करिचें म्हणून आसा गी कोणाच्या हातांत वचून आता म्हाका 1,10,000 रुपये दिवंक आसा जाल्यार आता म्हज्या अकाउंटांत म्हाका पयशे आसात म्हणून गुप्त आसात न्ही हांवें आनेकल्या कडेन वचून रीण काण घेवचें म्हणून आसा गी ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका गुप्त आसा येदोळूच म्हज्या अकाउंटांत पयशे आसात म्हूण सांगून करेक्ट न्ही तेदोळ तुमी काल करतात अकाउंटांत पयशे आसात म्हणून गुप्त आसल्यान काल करतात आता तुका तांकां 10,000 रुपये दिवंक आसा म्हण जाल्यार तुमी काल करतात एटीएम कार्ड घेवन येतात आनी तुमी ड्रॉ करतात करेक्ट न्ही आनी तुमी कोणाचे परमिशन विचारचें म्हणून आसा गी ताका तुमचे पयशे तुमी ड्रॉ करूंक कोणाचे परमिशन विचारचें म्हणून आसा गी ना कित्याक म्हळ्यार ते ऑलरेडी तुमचेंत करेक्ट न्ही तशेंत आशिर्वाद म्हळ्यार तेंत एक एक्झाम्पल काण घेत आमी तुमच्या भितरच आसा तुमच्या अकाउंटारच आसा बट आता कशें ड्रॉ करचें म्हणून आता आमी शिकल्या एकच एक मेन कालंगी म्हणून सांगल्यार एक इम्पॉर्टंट विषय कालंगी म्हळ्यार आमचे मन नवीकरण करून काण घेजे आनी एक कालंगी म्हळ्यार फोकस आमचो केदाळय जेजूच्या कामा वयर आमच्या कामा वयर न्ही
ओके, समजलं ना? ओके, प्रेज गॉड. Praise God. काला सांगू कसं सांगा ब्रदर अनाउन्समेंट्स असल्यावर. फाल्यां आमची एका दिसाची रेतीर आसा. तशेंच आमची मुखली 4 दिसांची रेतीर 24 सुरू जाता. 3 दीस 27 म्हणसर. सो फाल्यां तुम्ही येया आणि हेरांक आपण हाडा. आणि सिस्टरान सांगले बरी आमी रेतीरेक वचून आमचे आत्मीक बरेपण आमी जोडूंक आमकां जाय जाल्ली शिकोवण वा जाय जाल्ले आमकां देवाची कृपा आमी अनुभव कशें करचें, देवान आशिर्वादांनी भरिल्लें जिवीत आमी कशें अनुभव करयत म्हणल्या विशयांत आमकां आनीक सडीत मायेत आमी कान घेया. प्रेज गॉड. आनी कांय कोणाक सांगूंक आसा? कोणाक कांय ना जाल्यार आमी एंड करया. मगळा बापा अर्कां तुका दिता बापा. ह्या वेळा पासून बापा आमी आज आमकां तुवें खंयच्या उद्देशाक रचलाय आनी तुजे संगातपण अनुभव करून संवसारांत एक जायते वंत आनी आशिर्वादाचे आनी बचावेचे जिवीत जिवंक तुवें आमकां आपण दिलाय म्हणलें. आयचे दिसा आमकां तुवें तुज्या ह्या भयणी मुखांतर तुवें आमकां सविस्तार जावन तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे शिकून दिलें बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हय बापा, ही सरळ रितीची ही शिकोवन हर एकल्याच्या काळजा मनांत रिगल्या खातीर आनी तांचे थंय ती बदलावेक कारण जाल्ल्या खातीर आनी जावचे खातीर हांव तुका अर्गां दिता बापा. बापा तूं हर एकल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या राजांत तुजे संगातपणाचे जिवीत अनुभव करूंक तुवें हर एकल्याक आपण दिल्लें आसता. ते हर एकल्यान स्वीकार करून कशें तुवें स्नानीक जुवांतावन पवित्र स्नान घेतना घेवन तुजें मिशन तुवें सुरू करतना हर एकल्यांक तुवें एक आमकां तुवें सांगलें आसा फातकेची न्ही बदला देवाचें राज तुज्या लागीं आसा, तुज्या हातांत आसा म्हणून. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हाचे वरवीं हर एकल्यांनी तुज्या राजाचो अनुभव करूंक ह्या संवसारांत ह्याच वेळी येता ह्याच घडये येतावन कित्याक भावार्थ आमकां सांगता नाव म्हणून नाव म्हळ्यार आतांच ह्या वेळा तावन. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां आमच्या काळजा मनांत तुजें उतर आनी तुजो उजवाड आमचे हर एकल्या थंय थीर केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन. Amen. 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 प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you. Sister. Hari. थँक्यू सिस्टर. Thank you.